नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मुख्यमंत्र्याच्या कचेरींतल्यान लेखी आश्वासन मेळ्ळ्या उपरांत मोपाच्या टॅक्सीकारांनी आंदोलन काल फाटी घेतले. टॅक्सीकारांच्यो 5 मागण्यो मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्या. आमचो स्ट्रायक कॉल ऑफ जालो म्हणून ही तुमकां नोटीस दाखयता. मिनिट्स ऑफ द मीटिंग म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट ऑफिस जे मुख्यमंत्र्याच्या डायरेक्शनानुसार हे प्रशासन 9:30 जायसर आम्ही त्या ऑफिसान असलेले आता आणि ह्या प्रशासनान आमकां सहकार्य केले. हे मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमकां उपलब्ध करून दिवपाक, ना जाल्यार फाल्यांचो एक दीस आमकां हांगासर रावचें पडटलें आसलें. सो प्रशासनान सहकार्य केले त्या बद्दल धन्यवाद. आणि मुख्यमंत्र्यान सगळे मागणे ऐकून आमचे मागणे रिझॉल्व करता म्हटले, हाच्या बद्दल आमकां कमिटमेंट दिले आणि आता मिनिट्स आमकां तेंच्यांनी इन रिटर्न दिले, त्या बद्दल तांकां थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा. आणि इन फ्युचरान जर कितें विशय जर उद्भवलो जाल्यार मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें आसा की पेडणे तालुक्याचेर आपण अन्याय करपाक दिवचो ना आणि GMRचे जे ऑफिसर्स आसा CEO ताका कितें डायरेक्शन्स दिवपाक जाय पळय ते आमी स्वता त्या मिटिंगेक उपस्थित आसले, तेंच्यांनी तांकां ओरली इन डायरेक्शन्स दिल्लेले आसा. युनिफाईड पेन्शन स्किमीचेर गोय सरकार पॉझिटिव्ह. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. UPS येवजण गोयच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक लागू करपा विशीं खंय सरकाराचो विचार चल्ला. ते दिशेन फायनान्स खातें खंय अभ्यास करता. स्किमीचेर एकच स्टेटमेंट जाय आशिल्लो. युनिफाईड पेन्शन स्किमीचेर हांव पणजेन स्टेटमेंट करतलो. हांव परत एकदा सांगता, म्हाजें फायनान्स डिपार्टमेंट पुराय जी स्कीम ही ताचेरी स्टडी करपाक घेतल्या. आमी एट प्रेझेंट आमची पेन्शन कशी आसा, फाटली कितें हें सगळें केल्या उपरांत बट वी आर व्हेरी मच पॉझिटिव्ह अबाउट दॅट. आमी लोकांक जे रिटायर्ड पेन्शनर्स आसा तांकां पॉझिटिव्ह रित्या मदत करपाचो सरकाराचो उद्दिश्ट आसा. फोंड्या सत्र न्यायालयान सोमारा जामीन रद्द केल्या उपरांत आदोगाद अमित पालेकर हायकोर्टान. बाणस्तारी एक्सिडेंट प्रकरणात फेक ड्रायव्हराच्या केशीन अमित पालेकर आरोपी जामिनाच्यो अटी मोडून 4 देशांनी फॉरेन टुरार म्हूण जामीन रद्द. हायकोर्टान आज सुनावणी. ते वटेन अटक करूंक क्रायम ब्रांच पालेकराक सोदतात. Advocate Amit Palekar, who is accused in Banasthari accident case, has filed petition before the High Court challenging the order of Ponda Court cancelling his bail. The High Court will hear this matter on Wednesday. The Ponda Court on Monday had cancelled the bail of Advocate Palekar because he has violated the bail condition by travelling abroad without seeking prior permission from the court. Mukesh Kumar for Prudent. आदलो खेळा मंत्री बाबू नावेलचो परिकार स्टेडियम लग्नाक भाड्याक दिला म्हूण सरकाराचेर उसळ्ळो. नॅशनल गेमी खातीर हे स्टेडियम बांदिल्ले. खेळगड्यांक जाय म्हूण स्टेडियम लग्नां प्रदर्शनांक भाड्याक दिवप सारकें न्ही. सरकारान लक्ष घालचें म्हूण बाबू मागता. सन्मानान ड्रग्स बंदी जाय म्हणूनय बाबू उलयला. आज आमी पळयतात त्या नॅशनल गेमी खातीर जे इंडोर आनी स्टेडियम जे बांदल्यात ताजो फायदो आमच्या स्पोर्ट्सवाल्यांक मेळपाक जाय. कारण स्पोर्ट्स जे आहा वो स्पोर्ट्सा भितर नॅशनल लेवलाचे जे आमी ग्राउंड्स केल्यात, स्टेडियम केल्यात, इंडोर केल्यात, हे नॅशनल लेवलाचे केल्यात आनी तेजे भितरल्यान आमचो भुरगो तयार जावपाक जाय म्हणून स्पोर्ट्साक आनी तो नॅशनल लेवलाचेर खेळपाचो लायक जावपाक जाय. आनी आज तशे भुरगे मुखार सरल्या. आज हांव पळयता काही स्टेडियम जे आहात जे बांदलेले आहात ते काही लग्नाक दितात, काही तुजे न्हिसपाक दितात. जे GMRचे बी जाले ते तांकां काडून आमचो पेडण्याचो स्टेडियम दिलो हॉटेला सारको ताका भाड्यान. हें कितें? आमी इतलो जो खर्च करतात तो आमचे भुरगे मुखार सरपाक, आमचो स्पोर्ट्समॅन जावपाक आनी स्पोर्ट्समॅन्सा खातीर आमी नॅशनल लेवलाचेर आज स्टेडियम तयार केले. आज नॅशनल गेम ही गोंया भितर ऑर्गनायज जाली. आमी लायफान चिंतून आसलेले की हांगासर नॅशनल गेमी जातल्यो न्ही आनी तेजो फायदो आनी तेजें जें आहा पळय तें अशें लग्नाक बिग्नाक दिवप या खंयचे हॉटेल टायप करप, एक्झिबिशनां बी दितात, एक्झिबिशनां दितात, खंयचे तुगे न्हिसपाक बरोबर न्ही. हेजेर लक्ष घालचें ह्या गव्हर्मेंटान. हें केन्नाच जाय नासलेलें तें जालां गोंया भितर. आनी हांव सांगून आमच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता ताणें हेजे भितर इंट्रस्ट घालचो. कारण हे स्टेडियम जावपाक खूब कठीण जाल्लें.
राज्यात पावस 150 इंच पार, सरासरी परस 45% मायज. उटंगराच्या फाटभुंयेर अंदू शेतां भाटाचे प्रचंड लुकसाण. पावसाचो नेट आसा तसोच गोंयांत फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट. गोंयचे वेधशाळेचो अदमास. राज्यात पावस 150 इंच पार जाला. सरासरी परस 45% मायज पडला म्हूण सध्या माहिती मेळटा. आजून गोंयांत पावसाचो नेट सुरूच आसा. मजगतीं कर्नाटकांत कांय भागात मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा. धरणय फूल जाल्यात. 20 दिवस विश्रांती घेतलेल्या पावसान आता गेल्या 4 दिवसांपासून दमदार हजेरी लायली आसात. कर्नाटक राज्यातल्या एक महत्त्वाच्या धरणापैकी असलेल्या सुपा धरण क्षेत्रातही जोरदार पाऊस पडत असलेल्या कारणान सुपा धरण आसात हे पूर्ण क्षमतेन भरलात. या सुपा धरणाची जी कॅपॅसिटी आसा ती 564 मीटर आसात. मात्र आतापर्यंत हे सुपा धरण 560 मीटरपर्यंत भरलेले आसात. तेका लागून आयज मंगळवारा दुपारी या सुपा धरणाचे 3 दरवाजे उघडून 15,000 क्युसेस पाण्याचा विसर्ग केलो आसा. तसेच हे पाण्याचा विसर्ग आसा तो काळ्या नदीत केल्या कारणान काळ्या नदीच्या सकल भागात असलेल्या दांडेली, कारवार आणि इतर जी गावां आसात त्यांच्या खातीर सावधगिरीचो इशारो दिल्लो आसात. कारण पाणी सोडल्या कारणान ज्यो काळी नदीच्या किनाऱ्याचेर जी गावां आसात थंय पूर स्थिती निर्माण जावंक शकता. तेका लागून तेंच्या खातीर सावध रावपाचो इशारो दिल्लो आसात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्याचो ऑर्डिनन्स 15 सप्टेंबरा पयलीं म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगले. कोलकाता घडल्या तसल्यो घडणुको गोंयांत घडच्यो न्ही. दोतोरांच्या सुरक्षे विशीं गोंय सरकार संवेदनशील. एक्झॅक्टली आमकां क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट हातूंत जर कितें बदल हाडपाक जाय आसत जाल्यार दॅट इज वन फॉर द सेफ्टी एंड सेक्युरिटी ऑफ द डॉक्टर्स. आमकां ज्यो ज्यो गजाली गार्ड रिलेटेड करपाक जाय रिलेटेड टू आवर गो मेडिकल कॉलेज आसत किंवा इन फ्युचर जावपी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आसत वॉट इज द इन्फ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर देर सेफ्टी. राजधानीचे बेसिक्स सांगता आनी वेगळ्या वेगळे एक्सपर्ट करपाक मेळटा. डॉक्टर्सची वेगळी कंप्लेट करपाक मेळटा. सो टीम शुड टेक द इनिशिएटीव एंड कंप्लीट दॅट इज वन. सेकंड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे आमकां क्लिनिकल परत एकदा जर कॉलेजांतल्यान काडचो पडटा जाल्यार आमी ऑर्डिनन्स काडटात. सो दॅट बिफोर 15 ऑफ सप्टेंबर आमी ऑर्डिनन्स 15 सप्टेंबराचे मदीं ताच्या पयलीं येता. ओके ताच्या पयलीं काडटा. दूसरी गजाल इफ यू टू सजेस्ट एनी मोर अमेंडमेंट फॉर दॅट ऑल्सो वी आर रेडी. इट इज अ कन्सर्न विथ द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स. म्हाका दिसता तीच म्हणजे रिगार्डींग द फायलिंग ऑफ द FIR आनी बाकीचो प्रोसिजरल नॅक्सीस थंयसरूच लावतले. आमी हे सगळे हो वर्कशॉप किंवा देशभर ह्या इश्यूच्या बद्दल लक्ष केंद्रीत कित्याक जालें जे अमानवी कृत्य जांच्या कडल्यान बेंगलोरान जालें हे खंयसरूच जावचें न्ही. हांवें मुद्दाम म्हणटा की हे अमानवी कृत्य. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळत रावात प्रुडंट. मालवण राजकोट दर्यादेगेर छत्रपती शिवाजी महाराजाचो 100 फूट उंच पुतळो उभारपाची तयारी. मंत्री दीपक केसरकरान उलोवन दाखयला. हो पुतळो 100 फुटी आसचो म्हूण शिवप्रेमी मागताले. नौदळान बांदिल्लो 28 फूट सोमारा कोसळो आतां लिबर्टी भशेन 100 फूट उभारपाची सरकाराची तयारी. की नेव्ही ही आपल्या देशाचं रक्षण करत असते आणि एखादा अपघात घडल्यानंतर त्यांना विश्वासात घेऊन भव्य असं जर स्मारक पुन्हा एकदा या ठिकाणी उभारलं गेलं तर ते संपूर्ण महाराष्ट्राचं आकर्षण स्थळ असेल आणि खऱ्या अर्थाने आदरांजली आणि नमन ठरेल. याबाबत मुंबईला पोहोचल्याबरोबर मी मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन आणि याचा आराखडा तयार करून नेव्ही त्याबरोबर चर्चा करून एक चांगला असा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य पुतळा हा एकंदर 23 फुटाचा पुतळा होता. किमान तो 100 फुटाचा तरी पुतळा उंचीचा असावा असं मला स्वतःला वाटतं. जिल्हावासियांची ती भावना आहे आणि आम्ही ते ताबडतोब काल मुख्यमंत्री महोदयांनी आहे तसाच पुतळा पुन्हा एकदा उभारण्याची घोषणा केलेली आहे. पण आपण जर 100 फुटाचा पुतळा उभारला तर पुन्हा एकदा पंतप्रधानांना मालवणमध्ये निमंत्रित करता येईल आणि तो केवळ महाराष्ट्रात नाही तर राष्ट्राचा सन्मान आहे छत्रपती शिवाजी महाराज. इतले मजगती मालवणचो आमदार आणि शिवसेनेचो फुडारी वैभव नायकान पुतळ्याच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाक लागून भौशीक बांदकाम खाते आणि सरकाराक बरोच उजरायला. फक्त उद्घाटनाची घाई म्हणून अत्यंत
अनुभव नसणाऱ्या व्यक्तिमत्वाला हे या ठिकाणी काम देण्यात आलं. अगदी कमी वेळामध्ये हे काम पूर्ण करून उद्घाटन करायचं आहे, फक्त इव्हेंट करायचं आहे. या पद्धतीचं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत देखील हे सरकार वागतंय हे दुर्दैव आहे. कारण की कुठल्याही शास्त्रामध्ये न बसणारं नियोजन या पुतळ्याच्या बाबतीत केलं. अगदी रामसुतारांपासून अनेक दिग्गज या देशामध्ये जिने अनेक भव्य दिव्य वास्तू या देशामध्ये उभ्या केल्या, अशा व्यक्तिमत्वाला का बोलवलं गेलं नाही? याचा अर्थ स्वतःवरचं पाप ढकलायचं काम शासन या ठिकाणी करतं. या सगळ्याला जबाबदार विद्यमान महायुतीचं शासन आहे. त्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे, किंबहुना राजीनामा दिला पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान करण्याचं पाप या मंडळींनी केलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अस्तंत बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीच्या राजीनाम्याक नीट आंदोलन दोतोर सोडून विद्यार्थ्यांमध्ये पातळा. ममता सरकार म्हणटा विरोधकांचे राजकारण. कोलकातान दोतोराचेर बलात्कार खुनावेल्यान ममताच्या राजीनाम्याक आंदोलकाची सचिवालयाचेर साद. पुलिसांनी टियर गॅस, लाठीमार, वॉटर कॅनन सोडले. आज बीजेपीचो बंगाल बंदाचो उलो. काणकोण रवींद्र भवनाक लता मंगेशकर कलांगण नाव दिला. सभाघराक आदलो आमदार मंत्री संजय बानेकराचे नाव. मंगळारा मुख्यमंत्र्याच्या हातान रवींद्र भवनाचे उक्तावण झाले. मुख्यमंत्री म्हणटा असल्या प्रकल्पांक लोकांनी विरोध करचो न्ही. प्रकल्प फुडले पिळगेक म्हत्वाचे. की बाब संजय बांदेकर माजी मंत्री माजी आमदार हांच्यानी ही जागा ऑक्युपाय केल्ली, तांचें नाव दिवपाक जाय अशी त्यांची आस्त आसा. आज हांव घोशीत करता की हो सभागृह जो आसा ह्या सभागृहाक संजय बांदेकर हांचे आमी नाव घोशीत करता. इतकेंच न्हय तर ह्या सभागृहात तांचे तैलचित्र जे आसा ते म्हज्या उजव्या सायडींतल्यान ते तैलचित्र लायले वयतले, जेणे करून सभागृहात बसपी प्रत्येक मनशाक हे प्रत्येक फावटी संजय बांदेकर हे दिसचे, जेणे करून तांच्यांनी ही जमीन एक्वायर केल्ली. तांचें योगदान हे काणकोणच्या विकासात आसा, हे सगळी याद दवरचें. हे सगळें सांगता आसतना आनी एक गजाल हांव मुद्दामून आज घोशीत करता. गोंयची धूव लता मंगेशकर हांचे देहांत जाले आनी ताच्या उपरांत तांच्या नांवांत एकूय बी कला अंगण नाशिल्लें. गोंयकारांक दिसता की वेगवेगळ्या महाराष्ट्रांत आसतले, देशभर आसतले, लता मंगेशकरांच्या नांवांत वेगवेगळी कला मंदिरां जातात वेगवेगळी. आनी हांवें त्याच खातीर तुमचे मानाधीक सभापती बाब रमेश तवडकर हांकां विचारलें आनी निश्चितच आमी सरकारांत ऑलरेडी डिसिजन पयलीं घेतलेलें की ह्या रवींद्र भवनात आमी लता मंगेशकर कला अंगण हे नाव घोशीत करता. हाजेंय तुमी स्वागत करता. हांव त्या खातीर सांगता की आज हांवें म्हटलां की प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चराचो विचार हो आमी भुरग्यांच्या फुडारा कडेन लिंक करता. प्रत्येक गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात जितकी इन्व्हेस्टमेंट जाता हाजो सगळो लिंक आमी अगेन वी आर आस्किंग फॉर द फ्युचर ऑफ द स्टुडंट हांवें म्हटलां. म्हणून बरेचशे जाण जे ग्रीन प्रोजेक्ट गोंयांत येतात ताका विरोध करता आसतना आमकां पळोवपाक मेळटात. वेगवेगळे प्रोजेक्ट आसतले आनी एक ग्रीन प्रोजेक्ट असले आसत जाल्यार उदरगत केन्ना जातली, भुरग्यांचो फुडार केन्ना घडटलो, गोंयांत जेन्ना बरी इन्व्हेस्टमेंट येतली तेन्नाच फुडार घडटलो. बीजेपीची येता त्या सोमारच्यान देशभर मेंबरशीप ड्रायव्ह. पक्षाचो राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडेन कार्यावळ सांगली. 2 पावण्यावेले मोहिमेची सुरवात 2 सप्टेंबराक, दुसऱ्या पावण्या 1 ते 15 ऑक्टोबर. सक्रिय वांगड्यांक 1 ते ऑक्टोबर मेरेन मोहीम. नड्डा प्रधानमंत्री मोदीक पयलो वांगडी करतलो. भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 5 साल बाद 6 साल बाद फिर से सदस्यता की जाती है. नए सिरे से सबको सदस्य बनाया जाता है. बीच में कोरोना के कारण पिछली बार वो सदस्यता सीमित रूप में हो पाई थी. तो अभी 2 सितंबर से ये संगठन पर्व सदस्यता का शुरू होगा, जिसमें नए सिरे से सभी मौजूदा जो सदस्य उनको भी फिर से सदस्य होना होगा. तो 2 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आदरणीय अध्यक्ष जी पहला सदस्य बनाएंगे और उसके बाद पूरे देश में सदस्यता शुरू होगी. 2 सितंबर को शाम को 5 बजे
ये सदस्यता का शुभारंभ पार्टी के विस्तार कार्यालय में किया जाएगा। बांदोडकर मेमोरियल फुटबॉल ट्रॉफीच्या रातीच्या मॅचीन FC गोवान ए लीग क्लब ब्रिस्बेन रोर FCक 1-0 गोल मारून जैत जोडला। फायनल 6 सप्टेंबराक। ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो परत रोखडेच मेळुया। प्रुडंटाक फॉलो करा ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार। बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट।